हांव आतां मारगांव टू केपें रस्त्यार आसा आनी हो रस्तो पाड्डे हांगासर बुडला कित्याक कुशावती रिवराचें उदक वयर सरलां आनी हांगा पाड्डे हे वर्सा वरी जशें बुडटा तशें आयजूय बुडलां. आतां मारगांव टू केपें वचपाचो रोड कंप्लिटली बंद आसा. आतां मोदें रस्तो वयर काडा थिंगा तितलो पार्ट बुडलो ना आनी हे सायडीन सकयल आहा आनी ते सायडीन सकयल आहा आनी आमी तेमकां जेन्ना ते काम कोताय तेन्ना इन्स्पेक्शन आयलें तेन्ना आमी तेमकां कलवट घालपाक सांगलोलें जे मेन जी कलवट जाय थिंगा तेणी कलवट घायल ना. सो आतां आख्खे पाड्डे बुडलां. सो आख्खें पाड्डे बुडलां आनी चड बुडलां सारकें आतां. ते सायडी आमी पाड्डे मुळसां ती कोरयात म्हणटा ते सायडी ते लोकां भायर सरपाक मेळना. मागीर तशें गुडीर लोक आसात त्या लोकां आतां खंय केपें वचपाक मडगांव वचपाक ते सायड कामां वचपाक मेळना केपेंच्या निचांनी. आमी हे लायटीन आतां लोक कामां वचपाक आतां सगलो पळय ब्लॉक जावन वयला. इस्कॉल ना कांय ना कितले वर्स जाले आमी सांगता हें मातशें हें करात तें करात. रस्तो वयर काड म्हणला ते आतां रस्तो तेणी वयर काडला पूण उदक भरपाक तें भरलें. रावता हांगा हे रात्री 4 हे झाड पडलें हांगा आनी आमी जवळ जवळ 4 ते 5 वर भितर अडकून फॅमिली दोनूय फॅमिली भितर अडकून पडल्या. मागीर फायर ब्रिगेड आयल्या तेंच्यांनी आतां हेल्प केल्या. दुसरें म्हणजे 2 गाडयो आशिल्ले नेवे गाडयो ते डॅमेज जाल्या. जवळ जवळ पत्र्याचे शेडी आशिल्ले हे खांब आशिल्ले पक्के खांब आशिल्ले ते पडल्या. हांगा जवळ जवळ लाखभराचें लुकसाण जाल्लें आसा.